regarding the termination of these seven Anganwadi workers, and we have come to humbly request the governor to please restore their jobs to them. These are terminated unjustly, and I request Pooja, who had gone to see them, personally went to see them and yesterday. आज हांगासर आमी जशें डॉक्टर रेणुकान सांगलां, आमी ऑनरेबल गव्हर्नराक मेळपाक आयिल्लीं. जी बायलां आझाद मैदानाचेर बशिल्लीं गेले 15 दीस, ह्या आमच्या भयणी खातीर आमी गेल्लीं. ती कितली त्रासान एक वायट परिस्थितींत ती आयज आसा हेंच आमी सांगपाक गेल्लीं. तुमकां खबर आसतलें 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना ह्या एज्युकेशनाची सुरवात जाल्ली तेन्ना हेंचो गव्हर्नमेंटान प्रॉब्लम सॉल्व केल्लो. जो तेंचो डिमांड्स आशिल्लो तो तेंच्यांनी सॉल्व केलो. पण जसो नवो गव्हर्नमेंट फॉर्म जालो, सडनली ही जी 7 बायलां आशिल्लीं जी एज्युकेशन लीड करतालीं तांकां टार्गेट केलें, तांकां टर्मिनेशन लेटर दिलें. हो कसलो न्याय गव्हर्नमेंटाचो? गव्हर्नमेंटूच म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव. खंय गेली ही बायलां? न्हू बायलांच्या सेक्युरिटी बद्दल उलयता जाल्यार ह्या बायलांच्या सेक्युरिटी बद्दल कित्याक चिंतूंक ना तेंच्यांनी? खंय गेले तेंचे? हांव मागता मुख्यमंत्र्याक, हांव सांगपाक सोदतां की तुमकां क्रेडीट घेवपाचें, तुमकां कितें करपाचें आसा तें तुमी करा, पण ह्या बायलांक तुमी न्याय दिया. जी त्रासान आसा ती तुमी थंय येवन पळया कशें. तेंची फॅमिली आसा, तेंचे श्राप तुमी घेयनाका. कित्याक ती इतली त्रासान काल आमी गेल्ली तेन्ना ती बायलेक सामको जोर येतालो. फाल्यां तेंचे वयर सकयल कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? हांव खरें मागता तुमच्या कडेन कित्याक ह्या बायलांक न्याय दिवचो म्हणून, आनी आमकां गव्हर्नरानूय सांगलां की ह्या मॅटराक तो पळयतलो म्हणून. तेंच सांगपाक सोदता.